सर आयज ऑर्डर येवपा आशिल्ली कितें जालें हेचेर? आयज ऑनरेबल कोर्ट डायरेक्टर ऑफ पंचायत आपली ऑर्डर प्रोनावंस करपाचो आशिल्लो जे अशोका बिल्डकॉमान अपील फायल केल्लें त्या अपिलाचेर सुनावणी पूर्ण जाल्ली आनी आयज ऑर्डरीक डेट आशिल्ली. पूण आयज आमी सकाळी ऑर्डर प्रोनावंस करच्या पयलीं ऑनरेबल कोर्टाच्या परवानगीन आमी तांकां मागणी केली की आमकां 2 आनी एडिशनल पॉयंट्स जे आसात ते ऑनरेबल कोर्टाच्या लक्षांत हाडून दिवपाचे आसले. सो ताका लागून आमी आमचो रिटन आर्ग्युमेंट बरोवन आमचो युक्तिवाद जो आसा तो पंचायतीक सादर केलो, डायरेक्टराक सादर केलो आनी ताचे बरोबर एक सायटेशन आमी रिलाय केलें. ऑनरेबल कोर्टान ताजेर आर्ग्युमेंट एडिशनल आर्ग्युमेंट आयकून घेतले आनी सोमारा दीस 4 तारखेक सकाळी 10 वरांचेर ह्या अपिलाचेर ह्या आव्हान याचिकेचेर ऑर्डर जातली, फायनल ऑर्डर प्रोनावंस जातली. आयज आमी जी एडिशनल आर्ग्युमेंट फायल केले तातूंत पंचायतीचे पावर्स कितें आसात ताजेर आमी भर दिला आनी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान कलांगूट पंचायत वर्सीस एडिशनल डायरेक्टर ह्या एक म्हत्वपूर्ण असो एक निवाडो दिल्लो. त्या निवाड्याची प्रत किंवा ते सायटेशन आयज आमच्या मॅट्रीक आमी रिलाय जाल्यात. तातूंत पंचायतीचे पावर्स आनी पंचायतीच्यो जबाबदारी कितें आसात हाजेर विश्लेशण ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान केलें. ह्यो दोनूय गजाली आयज आमी ऑनरेबल कोर्टाच्या लक्षांत हाडून दिले. अपेलंटाचो एडवोकेटान ताका आमी आमचे रिटन आर्ग्युमेंट फर्निश केले. ताणी आपलो आर्ग्युमेंट केलो ह्या मुद्द्याचेर आनी फायनली आतां ऑर्डरीक दवरला ही मॅटर. तुमकां कितें दिसता कशी आसतली ऑर्डर दिसता? आमी आमची बाजू पंचायत ह्या नात्यान आमी आमची बाजू वेवस्थीत रित्या मांडला आनी आमी अपेक्षा करता की ही अपील जी आसा त्याच्या अपिलाचो निर्णय आमच्या सायडीन येवंक जाय. तुमकां विश्वास आसा? न्ही, विश्वास फायनली कोर्ट डिसायड करतलो. ऑनरेबल कोर्ट आमी आमचे सगळे मुद्दे वेवस्थीत रित्या मांडून कोर्टाच्या संपर्कात दवरल्या की आमी कशा पद्दतीन योग्य आसा ती नोटीस इश्यू करपाक. ऑनरेबल कोर्ट ताजेर पुराय दोनूय सायडीच्यान पुराय अभ्यास करून योग्य असो निर्णय दितलो अशी आमची अपेक्षा आसा.